हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सांजची न्हय प्रॉपर 3:30 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट स्टार्ट करता, म्हटल्यार सांजचो असो स्टार्ट करता. आणि त्याच्या भायर म्हणटा तशें तुमकां बॅकग्रावंडाक म्हणटा तशें आवाज येतात आसतलो. सो सद्या हांगसर स्पीकर चालू आसा कारण आमच्या हांगसर न्हय आयज धाले काबार जाता, तेका लागून सद्या स्पीकर बीन चालू आसा. आणि त्याच्या भायर म्हणटा तशें सद्या सगळी कडेन प्रत्येक गांवांनी धाले चालू आसा. आणि तशेंच आमचे हांगसर सद्या धाले चालू आसले, तितून आयज धालो काबार जातलो लास्ट रात. आणि लास्ट रात आसता न्हय तेन्ना आमच्या हांगसर जेवण बीन आसता, म्हटल्यार आख्खे वाड्यार म्हणटा तशें जेवण बीन आसता. सो तशेंच आयज जेवण बीन आसा, तेकाच लागून तुमकां बॅकग्रावंडाक बॅकग्रावंडाक आवाज आयकूंक येता आसतलो. आणि त्याच्या भायर म्हणटा तशें सकाळच्यान न्हय कांयच व्हिडिओ बीन करूंक ना, मातशें बिजी उरलें हांव. सो म्हटलें आतां एटलिस्ट आतां तरी व्हिडिओ स्टार्ट करया. आणि आयचो व्हिडिओ लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय म्हाका एक तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करपाक जाय आसली, तेका लागून आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो लेट स्टार्ट केलो. आणि मेन म्हटल्यार एक गजाल सांगपाक गेल्यार मातसो बॅकग्रावंडाक जो आवाज चालू आसा तो मातसो अवॉयड करा, ओके. सो अशें तरेन सो आयज हांव न्हय तुमचे बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाच्या खूब दीस जाले एक्चुली प्लॅनिंग करतालें की ही रेसिपी हांव शेअर करतलें बट आयज फाल्यां करून खूब दीस केले. सो आयज फायनली ही रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता. खूब हेल्दी अशी रेसिपी आसा, स्पेशली जेंकां व्हेजिटेबल्स बीन लायक ना खावपाक, तितूंतले हांव एक आसा, म्हाका लायक ना तितले व्हेजिटेबल्स खावपाक. सो म्हाका लागून बरी आसा ही रेसिपी. सो जेंकां व्हेजिटेबल्स तितले लायक ना न्हय ती ही रेसिपी इजिली करूं शकता आणि एन्जॉय करूं शकता, सॉसा बरोबर चटणी बरोबर म्हणटात तशें. सो आयज आमी पळोवपाची हा रेसिपी ती म्हटल्यार मुगाच्या दाळीची. सो मुगाच्या दाळीचे पॅनकेक्स म्हणू शकता तुमी, चिला म्हणू शकता तुमी, नाल्यार आमच्या भशेन पोळे सुद्दां म्हणू शकता तुमी, मुगाच्या दाळीचे पोळे बीन केले म्हणून. बट तितून हांव एक ट्विस्ट म्हणून व्हेजिटेबल्स बीन यूज करतलें, तेकाच लागून म्हटलें व्हेजिटेबल्स जेंकां खावपाक लायक ना ती ही खावं शकता रेसिपी करून. सो चला तर चड असो टायम वेस्ट करया नाका, डायरेक्ट किचनान या आनी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया. कारण किचन आमचें बरें क्लीन केल्लें आसा, तेज्या भायर खाली जाल्लें आसा कारण जेवण बीन सगळें क्लियर जाल्लें आसा. म्हणटा तशें आतां फक्त रेसिपी करपाची आनी च्यावे बरोबर एन्जॉय करपाची. म्हणूनच हांवें मुद्दाम लेट स्टार्ट केलो, रेसिपी केली काय सोमती च्यावे बरोबर एन्जॉय करून गावतली तेका लागून. सो चला तर किचनान या, तुमकां रेसिपी दाखोवपाक स्टार्ट करता. आतां आमी साहित्य पळोवपाक स्टार्ट करया. सो सगळ्यान पयलीं आमकां ह्या रेसिपीक जाय ती म्हटल्यार मेन अशी न्हय मुगाची दाळ जाय. सो हांगसर हांवें मुगाची दाळ घेतलेली आसा, बाकी कसलीच म्हणटा तशी दाळ या तांदूळ हांगसर एड करपाची गरज ना, फकत मेन म्हटल्यार जाय ती आमकां हांगसर मुगाची दाळ. सो हांगसर हांवें मुगाची दाळ घेतलेली आसा आनी तेच बरोबर न्हय 1.5 वाटी हांगसर हांवें मुगाची दाळ घेतलेली आसा, प्रॉपर 1.5 वाटी घेतल्या. आणि त्याच्या भायर न्हय 6-7 वरां अशी फुगत घातलेली. तुमचे कडेन जर चड टायम आसा सपोज जाल्यार तुमी रातची सुद्दां अशी फुगत घालूं शकता. ही पळयात दाळ जी आसा न्हय ती बरी फुगोन अशी रेडी जावपाक जाय अशा तरेन. आनी हांगसर हांवें न्हय म्हणटा तशी भाजलेली दाळ घेतलेली आसा, कारण म्हाजे कडेन न्हय ऑलरेडी म्हणटा तशी दाळ भाजलेली आसली, तेका लागून हांवें हीच हांगसर हांव यूज करतलें. जर तुमी फ्रेश अशी दाळ घेत न्हय जाल्यार अशा तरेन ब्लॅक अशी दिसची ना, कारण ही भाजलेली आसा तेका लागून अशा तरेन दिसता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें मेन म्हटल्यार आमकां मुगाची दाळ जाय. तेज्या उपरांत हांगसर इल्लीशी हळद जाय आमकां, आनी तेज्या मागीर हांगसर इल्लेशे अशे आल्याचे कुडके घेतलेले आसा हांवें, पीस घेवपाचे अशे 4-5 घेतले, खूब जाले. सो सगळ्यान पयलीं आमकां ही न्हय दाळ वांटून घेवपाक जाय आनी बॅटर जें आसा न्हय तें आमकां रेडी करून घेवपाक जाय. सो गायज आतां ही दाळ जी आसा न्हय ती आमी मिक्सराच्या आयदनान एड करया. ही पळयात तर सगळी दाळ न्हय हांगसर आतां अशा तरेन एड करून घेयात. तेज्या उपरांत हांगसर इल्लेशें उदक एड करा, चड उदक एड करूं नाका नाल्यार बॅटर तुमचें खूब पातळ जातलें. तेज्या मागीर आल्याचे पीस एड करा आनी तेज्या मागीर हळद एड करा. तर आमचें आतां बॅटर रेडी जाता म्हणसर न्हय आमी बाकीचें साहित्य पळोवन घेवया. हांगसर हांवें न्हय थोडेशे व्हेजिटेबल्स घेतलेले आसा, आमकां आतां हांगसर व्हेजिटेबल्स जाय थोडेशे. सो तुमकां जे जाय न्हय जे व्हेजिटेबल्स लायक आसा ते हांगसर तुमी एड करूं शकता. हांवें हांगसर न्हय म्हाज्या अकॉर्डिंग थोडेशे व्हेजिटेबल्स घेतले जे म्हाका लायक आसा ते.
सो तेतूनसून सगळ्यात पयलीं जो आसा तो म्हटल्यार हांगसर टोमोट घेतलेलो आसा हांवें हो पळयात बारीक असो कट करून घेवपाक जाय. सो हांवें हांगसर टोमोट न्हय अर्देत अशें घेतलेलें आसा. हाफ टोमोट घेतलेले आसा बारीक कट करून. तेच्या मागीर हांगसर घेतलेलो आसा तो म्हटल्यार कानो जो आसा न्हय तो व्हडलो असो घेतला सायजीन म्हणटात तसो आनी तोय बीन कानो तुमकां बारीक असो कट करून घेवपाक जाय हो पळयात. तेच्या मागीर जाय ते म्हटल्यार हांगसर आमकां शिमला. सो एक शिमला मिर्च घेतलेली आसा हांवें ती बीन बऱ्या तरेन बारीक अशी कट करून घेवपाक जाय. तेच्या मागीर हांगसर हांवें घेतलेलो आसा तो म्हटल्यार गाजर जो आसा न्हय तो हांवें किसून घेतलेलो आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी बारीक बारीक पीस करून सुद्दां घेवं शकता बट किसून घेतलो न्हय का मातसो बरो लागता. तेका लागून हांवें हांगसर अर्दो असो गाजर घेतलेलो आसा. तेच्या मागीर आमकां हांगसर जाय तो म्हटल्यार इनो. सो इनो जर घालपाचो ना सपोज तुमकां जाल्यार सोडा घालूं शकता तुमी. तेच्या मागीर हांगसर म्हणटा तशी इल्लीशी ओली कोथमीर जाय आमकां आनी तेच्या उपरांत हांगसर चवीनुसार मीठ जाय हे पळयात. सो गायज हे पळयात हांगसर आमचे बॅटर जे आसा न्हय ते रेडी जाल्ले आसा. अशा तरेन न्हय बारीक अशें न्हय ते बॅटर रेडी करून घेवपाक जाय म्हटल्यार बारीक अशें वांटून घेवपाक जाय. हे पळयात अशा तरेन आमचे बॅटर न्हय पातळ हांवें अशें रेडी करून घेतले. सो तुमकां जर दिसता उदक ऍड करपाचें जाल्यारूच उदक ऍड करा आनी चडूय अशें पातळ करून घेवं नाकात. सो अशा तरेन बॅटर आमचे रेडी जाल्ले आसा. आतां जे आमी वेजीस घेतले न्हय ते हांगसर एक एक करून ऍड करपाक स्टार्ट करूया. सो सगळ्यात पयलीं हांगसर हांव ऍड करता तो म्हटल्यार कानो. तेच्या उपरांत हांगसर शिमला ऍड करता. तेच्या उपरांत हांगसर गाजर, हांगसर टोमोट ऍड करता. तेच्या उपरांत हांगसर ओली कोथमीर ऍड करता. सो हे सगळें न्हय आतां हांगसर बरे तरेन मिक्स करून घेयात. हे सगळे वेजीस जे आसा न्हय ते बरे अशे बॅटरान तुमच्या मिक्स जावपाक जाय हे पळयात. सो अशा तरेन आनी तुमकां जे वेजिटेबल्स लायक आसा न्हय ते हांगसर तुमी ऍड करूं शकता. हे सगळे मिक्स जाल्ले आसा. तेच्या उपरांत हांगसर आतां चवीनुसार मीठ ऍड करा आनी असले तशे परत अशें मिक्स करून घेया हे पळयात. सो हे बरें मिक्स जाल्ले आसा हे पळयात. आतां हांगसर न्हय इनो पावडर ऍड करा. सो इनो ऍड करपाचो ना न्हय जाल्यार सोडा ऍड करूं शकता तुमी हो पळयात. हे असले तशें बरें मिक्स करून घेया. सो हांगसर तुमचें आतां बॅटर जें आसा न्हय तें फुलोवंक स्टार्ट जातलें हे पळयात. बरे तरेन फुलोवंक स्टार्ट जाल्लें आसा पळोवंक शकता तुमी. हे पळयात. सो अशा तरेन सो हे 2 मिनटां आमी आतां सायडीक दवरया आनी आमचो पॅन जो आसा न्हय म्हटल्यार तवो तापोवपाक दवरया. हांगसर आमचो न्हय तवो बरो तापलेलो आसा. हांगसर हांव तेल ऍड करता हे पळयात. ते तेल न्हय बरें अशें स्प्रेड करून घेया. तेच्या उपरांत बॅटर जे आसा न्हय ते अशा तरेन ऍड करपाक स्टार्ट करा हे पळयात. हांगसर सायजीन जितले व्हडले करपाचे आसा न्हय काडपाचे आसा न्हय ते अकॉर्डिंग तुमी बॅटर घाला. मातशेंशें बंद करून दवरा. तो हांगसर आतां न्हय सुशेगाद अशें टर्न करून घेया हे पळयात. सो अशा तरेन हांगसर हे टर्न करून घेवपाक जाय. एक सायड बऱ्या तरेन भाजलेली आसा. आतां दुसरे सायडीनसून आमकां ते बऱ्या तरेन अशें भाजून घेवपाक जाय. सो गायज हो न्हय चेक करूया आतां भाजलो की ना तो.
सो हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता बरे तरेन भाजलेलो आसा तो. सो हो आतां आमी काडून घेवया. तेल घालून घेया. तेजे उपरांत स्प्रेड करा. आणि असले तशें बॅटर घाला. आणि हे आता धापून दवर. सो गायज हो ना आता टर्न करून घेवया आमी. हो पळयात. सो जर तुमकां कुरकुरीत जायना जाल्यार मातसो बरो भाजून घेया. हे पळयात अशे तरेन. सो बरो भाजलेलो आहा पळयात. सो आता दुसरे सायडीनसून बरो भाजून घेवया. होय बीन बरे तरेन असो फ्राय जाल्लो आसा पळोवंक शकता तुमी. सो होय बीन हांव आतां काडून घेता आनी अशेच तरेन बाकीचे फ्राय करून घेता. पळयात हांगसर आमची फायनली रेसिपी म्हणटा तशी रेडी जाल्ली आसा. सगळे हांवें फ्राय करून घेतलेले आसा. आता तुमकां एक कट करून सुद्दां दाखयता म्हणजे तुमकां कळटलें की ते कितले सॉफ्ट अशें जाले ते. आनी हे पळयात हांगसर हांवें मातशेशे कुरकुरीत अशें करून घेतलेले आसा. म्हाका मातशेशे कुरकुरीत खावपाक लायक तेका लागून. सो हे पळयात बरे सॉफ्ट जाले. आनी जे आमी वेजिटेबल्स घातले ते सुद्दां बरे दिसता पळयात सामकें म्हणटा तशें. सो अशे तरेन तुमी चटणे बरोबर सॉस बीन कितें म्हणटा तशें हे करून खावं शकता. सॉसा बरोबर चटणे बरोबर म्हणटा तशें जे तुमकां लायक आसा तशें. सो अशे तरेन हेल्दी अशें आमचें पॅनकेक रेडी आसा. म्हटल्यार मूंग पॅनकेक म्हणू शकता तुमी. सो मुद्दाम ट्राय करा आनी म्हाका ही रेसिपी कशी आसली हे कमेंट करून सांगा. सो अशे तरेन हांवें टोटल 4 करून घेतलेले आसा. मातशेशे जाड केले तुमकां जाल्यार तुमी पातळ सुद्दां करूं शकता. सो हे पळयात म्हणटात तशें बरे सॉफ्ट जाल्ले आसा. टेस्टी अशी हेल्दी अशी रेसिपी रेडी जाल्ली आसा. धाकटीशी रेसिपी आयच्या व्हिडियोन हांवें तुमचे बरोबर शेअर केल्ली आसा. सो आयचो व्हिडियोय बीन धाकटोच दवरता आनी हांगसरूच एंड करता. म्हटल्यार आनी काय हांवें शूट करूंक ना. आयज फक्त एक रेसिपी शूट केल्या आनी तेच बरोबर मातसोसो स्पीकर बंद जाल्लो आसा. सो म्हटलें व्हिडियो एंड करून घेवया. सो म्हणटा तशें. सो गायज रेसिपी आवडली जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हाका. आनी अशेंच जर तुमकां रेसिपी पळोवंक जाय जाल्यार तेय बीन कमेंट करून सांगा. सो बरे बरे अशे रेसिपी हांव घेवन येतलें. सो चला तर हायचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करूया. व्हिडियो आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन. त्या अनुसार देव बरें करूं.